सरकारान दिल्ल्या आदेशाप्रमाण म्हापशेच्या कुचेली खडपावाडा वाठारांतली 3 बेकायदेशीर बांदकामां बार्देस प्रशासनान मातये भरवण केली। सरकाराच्या जमिनीचेर अतिक्रमण करून ही घरां बांदिल्ली खंय। फाटल्या वर्सा नोव्हेंबरान ह्या वाठारांतली सुमार 36 बांदकामां मातये भरवण केल्ली। दिता म्हटलेले आणि कितले घेतले तुमच्याकडल्यान? 4.5 लाख 4.5 लाख घेतले तुमच्याकडल्यान आणि तुमका किती नावार करून दिता म्हटले? सगळे नावार केले ना? किती पेपर दिला तुमका? कायच देऊन ना कॅश पैसे घेतले आमच्याकडे। कॅश घेतले? आमच्याकडे किती वर्ष तुम्ही रावताले म्हणजे हांगासर? आता तीन वर्ष झाले आमचे। 3 वर्ष झाली? 3 वर्ष त्यांना कोण येऊन ना आता तुमच्या वगैरे मोडले न्हू, कशा तरी मॅनेज करता आता तुम्ही? किती सांगू शकता? हांव सांगता गव्हर्नमेंटचे इतके सांगता म्हाका न्याय दी, आमचे सगळे पैसे लुटले, म्हाका न्याय दी। नमस्कार, आम्ही असा कुचेले खडपावाडो हांगासर फाटल्या दिसांनी तुमकां खबरच आसतले की 140 जी इनलिगल घरां जी आशिल्ली ह्या कोमुनिदाद जाग्याचेर तेचेर गव्हर्मेंटान एक डेमोलिशन ऑर्डर जी आसा ती पास केल्ली आणि फाटल्या म्हयन्यान गेली 36 जी घरां जी इनलिगल स्ट्रक्चर जी आशिल्ली हांगासर ती मोडपाचो आदेश आशिल्लो। तेतूंतली जी 36 घरां आशिल्ली ती काही मोडली गेली, पण काही थोडी अशी घरां आशिल्ली ती हळूहळू एक दीस मोडपाचो जो प्रयत्न आशिल्लो तो चालूच आशिल्लो आणि आयज उरलेली जी 4 घरां आशिल्ली 36 घरां मदली ती आयज पुराय कंप्लीट जाल्ली दिसण्याक येता। हांगासर टोटल जी 36 घरां आशिल्ली ती डेमोलिश करून हांगासर कंप्लीट जाल्ले आसा आणि उरलेली जी 146 जी 82 घरां जी आसा तेचेर येणाऱ्या काळात कितें लिगल ॲक्शन घेतले वयतले ताची अपडेट जी आसा ती आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करतले। सध्या हांगासर मामलेदार, तलाटी तशेंच म्हापशेचे पुलीस जे आसात तशेंच PDA जे अथॉरिटीज आसात तेही हांगासर घटनास्थळाचेर आसा। उरलेले स्ट्रक्चराचेर कारवाय